नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश परबामोणकर. गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. पावसा पयलींच्या कामाचो आमदार दाजी साळकारान घेतलो नियाळ. धोकादायक झाडां कातरपाची पालिकेक केली सुचोवणी. पेडणे महामार्गा कुशीकचे सर्व्हिस रस्ते जावन रावल्यात मरणाचे सापळे. गाडयो चलोवप्यांनी उक्तायला तिडक. गौंडाळी रेल्वे क्रॉसिंगे कडेन लेन सोडून वाहन चलोवप्यांक दितले तालाव. येरादारी पुलीस निरीक्षक चेतन सुर्लीकराची शिटकावणी. शेका काढली पूण कोयर आजुनूय थंयच. मांद्रे दर्या देगे वयलो प्रकार. मोपा वयल्या नोकऱ्यांत पेडणेकारांकूच दितले पयले प्राधान्य, सांगता थळावो आमदार प्रवीण आर्लेकार. आनी काणकोणचे वारकरी पंढरेचे वारीक. 430 किलोमिटराचो प्रवास करून वतले पंढरेक. आनी आतां खबरो विस्तारांत. वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान सरकारी खात्यांतल्या अधिकाऱ्यां वांगडा पावसा पयलींची कामां कितली पुराय जाल्यात हाचेर एक रिव्ह्यू बसका घेतली. तशेंच पावसांत लोकांनी सरभोंवतण नितळ दवरची असो उलो लेगीत दाजी साळकारान मारला. पावसान लोकांक त्रास जावचे न्हय देखून पावसा पयलींची कामां बरे तरेन हाताळात. पावसांत जळारां पासून दुयेंसां जाता तेची लेगीत जतनाय घेतले अशें दाजी साळकारान बसके वेळार सांगलें. आज तुम्ही पळयलें की बँक ऑफ बरोडा कडेन आमी क्रेन हाडून व्हडली जी झाडां डेंजरस आसा ती कापपाक स्टार्ट केल्या. सो ओवरऑल मनसुनान लोकांक त्रास जावचो न्ही म्हणून आमी एक मिटींग आपयली. इलेक्ट्रिसिटी ऑफिशियल्सांकूय सांगलें की परत परत लायट वता ताज्या खातीर खंय सपोज झाडां बिडां कापपा आसा जाल्यार तुमी आमकां सांगची म्हणटी. आनी ताणें एक लिस्ट दिला. ताज्या प्रमाणे क्रेनीचो प्रॉब्लेम आशिल्लो. वास्को आमचे कडेन म्युनिसिपालिटी कडेन क्रेन ना. सो क्रेन आमकां नेवी कडल्यान आनी बाकीच्या कडल्यान हाडची पडटा. आनी तांचीय कामां आशिल्ल्या कारणान एकदां ती मेळना. पूण आमी जाता तितलें हांवें जिओकूय सांगलां आनी म्हाका दिसता ह्या दिसांनी अरावंड 8-10 days आमी क्रेन ऑन अ डेली बेसीस मागयल्या. म्हणजे झाडां पयलीं खंयची डेंजरस आसा पडूंक शकता ती आमी क्लियर करता. डेंग्यू जरी आज तितलो जीव घेणे न्ही पूण एकदां तातूंत जिवूय वचपाची संभावना आसता. सो आपल्या घरा भोंवतणी सपोज आपणेच एक दिसाक 2 मिनटां एक रावंड मारलो, खंयची बॉटली आसा, खंयची कट्टी आसा, खंयची गुड्डेन उदक भरिल्लें आसा तें फक्त एम्प्टी केलें जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्या कडेन म्हणजे सगळ्यांनी सपोज हो ड्रायव्ह घेतलो एक दिसाक 5 मिनटां पसून की आपल्या घरा भोंवतणी कितें आसा तें चॅक करपाचें. कित्याक लास्टाक आमचेच लोक कोणाकूय जावचे न्ही आनी धाकट्या भुरग्यांक बी जाल्यार आनी त्रास. सो एक ड्रायव्ह तेय घेता आमीय घेता. कलेक्टर आपल्या सायडींतल्यान सगळो एफर्ट घाल्लो आसा म्हणजे हांगा स्मूथ म्हणजे हो मनसून वेवस्थीत वचचो म्हणून. सो म्हाका दिसता ह्या फाटी कितें केलां की आमी 2-3 ज्यो मेजर ट्रेंचीस आशिल्ल्यो म्हणजे एक कोर्टा कडेन, एक साई कलर लॅब थंय आनी एक दुसरी डेविड फार्मास्युटिकल्स थंय उदक भरतालें. सो ते तिनूय ट्रेंच ह्या फाटी बरे व्हडले मारले. बाकीच्या कडेन वास्को टावरा कडेन बी खंय खंय जाय आसले थंय सगळ्या कडेन ट्रेंच मारल्या. So the major issues during the meeting were the dangerous trees, the blocked drainages. So in that matter we had given the instructions to the PWD and the municipality and we have given them the timeline. So they will do the work within that time. Right from the beginning, आमची activities are ongoing. Anti-larval activities, fogging बी जशी केस मेळटा तशी आमी fogging करता. Anti-larval activities करता. लोकांक एज्युकेशन करता. फॉर दीस मन्सून प्री मन्सून प्रिपेरेडनेस म्हणून आमी एक एडवोकसी वर्कशॉप घेतिल्लो कावन्सिलरांक. ताचे मागीर एक एडवोकसी वर्कशॉप घेतलो गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्साचे वेरियस नोडल ऑफिसर्स आसा तांकां. बिसायड्स IEC एक्टिविटीज ऑन जेटी, IEC एक्टिविटीज एट कन्स्ट्रक्शन सायट्स आनी पोरूं ज्या जाग्यांचेर पळय चड केसी जाल्ल्यो त्या जाग्यांचेर आमी चड स्ट्रेस दिवन सोर्स रिडक्शन ड्रायव्स बी केले.
पेडणे महामार्गाच्या कुशीक बांदिल्ले सर्व्हिस रस्ते मरणाचे सापळे जावन रावल्यात. रस्त्याची अवतिकाय पळयली जाल्यार रस्त्यार फोंडकुलां की फोंडकुलांनी रस्ते हेच कळपाक मार्ग ना. पावला पावलाचेर फोंडकुलां आसात, ते भायर पळयत थंय लोबरां दाळून दवरिल्ल्यान गाडी चलयतना बरेच त्रास जाता. ताका लागून ह्या रस्त्या वयल्यान यो वच करप्यांनी बरीच तिडक उक्ताल्या. पळयात रस्त्याच्या अवतिकाये विशीं थळावे कितें म्हणटात ते. सर्वीस रस्ते इतके पाड पडलेले जाणा तुका. गाडी चलोवपाचे तुका इतले त्रास. गाडी नवी गाडी घेवन येल्ले दिसा गॅरेजी गाडी दवरपाचे असले रस्ते जाल्ल्यात. खंयच्यान पत्रा टू काणकोण मेन आनी हेचे एव्युरांचे रोड केल्यात, इतले वर्स रोड केल्यात. हे टोटल करप्शन आय रोडाचे समजा. आता जे सर्वीस रस्ते जे पेडण्या सिटीक कनेक्ट आसा, एक मालपे सुद्धा पेट्रोल पंपाचो एक कनेक्ट रस्तो आसा. जावं हो नयबागान, हांव आतां नयबागान आसा. आमदारान सांगचें न्हू, क्लॅरिफिकेशन करपाचें की आपूण जे स्टेटमेंट काडल्या ते रस्ते हे आपूण क्लियर केले. आयज जे हांगासर जे नयबागान हे जंक्शन आसा पळय फॉरेस्ट कडेन, हे मृत्यूचो सांपळो जाला. हांगासर कितले तरी एक्सिडंट जाला. हांगा तरी स्टॉप म्हणून एक हे लायला पळय तांच्यानी सिग्नल म्हणून. स्टॉप हेचो अर्थ कितें? फुडें वचप ना काय? सर्वीस रस्ते तेंच्यांनी क्लियर करूंक ना, हो म्हाजो तेंचेर आरोप आसा. निदान हांव एक तुमकां तुमच्या निदर्शनाक हाडून दिवंक सोदता. जो पेडण्याचो जो आमचो आमदार आसा पळय, तेचें ऑफिस हांगासर आसा, मालपे आसा. त्याच्या ऑफिसा सकयलच थंयसर कितकीशीं लोबरां दाळलेलीं आहा. थंय रोलर मारूंक ना. म्हणजे एक तर ऑफिसर हे त्या आमदाराक मानिना असो तुजो विशय आता. जाल्यार आमदार त्या ऑफिसरांक सिरियसली घेयना. हातून कितें विशय आता खबर आहा? आमदार आनी ऑफिसरांचे कोऑर्डिनेशन जायना, कनेक्टिविटी ना. हाचो अर्थ लोकांक तेचो मनस्ताप भोगचो पडटा. आनी त्या खातीर हांव आमदारा कडेन एक मागणी करता, तूं परत जो पंचनामा करून सर्वे केले ते परत वचून सर्वे कर. आनी तूं खंय लोकांक सर्वीस रस्ते क्लियर करून दिले ते फक्त मिडियाच्या माध्यमांतून लोकांक सांगपाची हांव ती इतलीच तेचे कडेन मागणी करता. गोंय येरादारी पुलिसांनी गवंडाळी रेल्वे क्रॉसिंगाक अचकीत भेट दिली. त्या वेळार भोवतेक वाहनां शिस्त पाळिनात अशें दिसून आयलें. लेनीची शिस्त पाळची म्हणून रस्त्यार डिवायडर घातल्यात, तरी लेगीत लोक बेगीन वचपाक मेळचे म्हणून नेम मोडटात. लेन सोडून वाहन चलोवप्यांक आमी आतां तालांव दितले अशें पणजे येरादारी पुलीस विभागाचे निरीक्षक चेतन सुर्लीकरान सांगलें. आज आमी गवंडाळी रेल्वे क्रॉसिंगाचेर आयले आसा आनी आमी हांगा खूब दिसांनी नोटीस केल्लें की लोक हांगा लेन डिसिप्लीन फॉलो करनात. हांगा तूं पळयतात हांगा डेलिमिटर घालून रोड डिवायड केल्लो आसा, पूण लोक कितें करतात इन ऑर्डर टू फास्ट पावपाक चिंतून लोक त्या लेनीन वचून रावतात. ताका लागून आज आमी मेसेज स्प्रेड करपाक म्हणून एक मेसेज प्रिंट करून आमी हांगा लायिल्ली आसा. ही एक इंडियनूच एक स्टेट टी. सो इफ they can do it, why can't we? So it is my humble request to everybody who is using this road to follow lane discipline. तुम्ही पुढे हांगा येवन ते ऑपोजीट सायडीच्यान लोक येता पळय तांकां तुमी इनकन्विनियन्स कॉज करतात. सो लोकांनी ते अवॉयड करचें. हांगा रेल्वे क्रॉसींग हांगा रोखडें फास्ट जायना. सो इट भरपूर टायम मेळटा क्रॉस करपाक. सो इफ यू कम इन फ्रंट यू आर एक्चुअली डिलेईंग द पीपल हू आर देयर इन फ्रंट ऑन द ऑपोजीट सायड. इट विल कॉज इनकन्विनियन्स टू the other commuter. So it is my request to follow lane discipline आणि लेन हेतून तुम्ही सारखे रावले जाल्यार दुसऱ्यांकूय इनकन्विनियन्स जावचें ना. आमी हांगा स्टाफ सुद्दां डेब्यूट आतां केला. सो दीस वील फॉलो आणि henceforth we will also issue challan who do not follow lane discipline. So it is my humble request, please follow lane discipline and do not cause inconvenience to other commuters. मांद्रे मतदारसंघात दर्या वाठारात पर्यटन सिजनात उबारिल्ले शेक काडल्या, मात थंय तयार जाल्लो कोयर कोणे काडप हो प्रश्न सध्या उप्रासला. मांद्रे दर्या वाठारात सगळे कडेन हें चित्र पळोवपाक मेळटा. पर्यटन सिजनात शेक वेवसाय वरवीं जायत्या तरणाट्यांक रोजगाराची संद मेळची म्हणून हे शेक्स थंय घालपाक दितात. शेक काडल्या उपरांत कोयर थंयच आशिल्ल्यान पावसान हो कोयर पावसांत उदका वांगडा सगळे कडेन पातळपाची शक्यताय आसा. देखून पर्यटन खात्यान तो काडून व्हरपाची वेवस्था करची अशी लोकांची मागणी आसा.
मोपा विमानतळाचेर पेडणेकारांकूच प्राधान्यान नोकऱ्यो दिल्यात आणि येवपी नोकर भरतेत लेगीत पेडणेकारांकूच प्राधान्यान कामां मेळटलीं अशें पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकरान सांगलें. आतां मेरेन 1500 लोकांक नोकऱ्यो दिल्ल्यो आसात अशें ताचें म्हणणें आसा. सीएमान सांगलेले पळय 1200 द फिगर रॉंग आहलो 1500 ते हांगासर ऑलरेडी जॉबाक आहा आनी एक्चुअली कितें आहा आतांचे जितले रिक्रुटमेंट्स येतात मोपा तितले पयलीं म्हाका येता. म्हाका येवन मागीर जेन्ना म्हाजी नांवां आसता पळय तितली म्हाजी नांव हांव धाडून कित्याक आतां ना म्हटल्यार तेचे फायर फायटर तांकां आतां 20 जाण जाय आहले 20 जाणूय आमचे तेतूंतले 20तले 16 जाण आमचे पेडणेकार आहा आनी 4 जाण आहा ते भायले आहा. म्हणजे पयलो प्रेफरन्स पेडणेकारांक. पयलो प्रेफरन्स पेडणेकारांक ते जे पळय सांगलेले ताका एज पर द सीएमान सांगलेले पळय तशेंच आतां चालू आहा. फूल पेडणे तालुका फूल काय पेडणे कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणटा चडशे म्हाज्या पेडणे कॉन्स्टिट्युएन्सीन चड प्रेफरन्स. चड प्रेफरन्स. ओके. आनी लँड लुजर कोण आहा पळय तांकां हय. आतां पर्यंत कितले जॉब दिला? आतां पासून ना म्हटल्यार 1500 आमचे ऑलरेडी आहा. आषाढी एकादस लागीं पाविल्ल्यान गोंयच्या विठ्ठल भक्तांक आतां सावळ्या विठ्ठलाची ओढ लागल्या. गोंयच्या दरेका वाठारांतल्यान विठ्ठल भक्त पंढरेक वचपाक भायर सरल्यात. जय हरी विठ्ठल श्री हरी विठ्ठलाचो नाद करीत काणकोणच्या विठ्ठल भक्तांनी मंगळारा आपले पायी वारीक सुरवात केली. 430 किलोमीटर पदयात्रा करून हे आतां पंढरपुराक वतले. या विठूचा गजर हरी नामाचा झेंडा रोईला. या विठूचा गजर हरी नामाचा झेंडा रोईला. ज्ञानबा तुकाराम 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 ज्ञान तुकाराम ज्ञानबा ज्ञानबा तुकाराम ज्ञानबा तुकाराम ज्ञानबा तुकाराम ज्ञानबा तुकाराम ज्ञानबा तुकाराम ज्ञानबा तुकाराम ज्ञानबा तुकाराम. पांडुरंग 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 पांडुरंग. अण्णे घेतले भाडली आणि अण्णे सांग काल आमी केपें रावले आणि आज आमी काली रावतले. फाल्यां मोल्या अशें करून आमी 26 तारखेर पंढरपूर पावतले. कोण कितले दिसाचो प्रवास? टोटल 18 दिसांचो प्रवास. आमचं कितले अंतर जाता? कितले किलोमीटर अंतर? 430 किलोमीटर. वार्षिक तुम्ही वार्षिक सगळे. आमी लास्ट इयर केपेची जी वारी आयिल्ली ताका जॉइन जाल्ले म्हणून आमी काणकोण साकून नवीन ही वारी चालू केला आणि ती पंढरपूर फर्स्ट टाइम काणकोण साकून फर्स्ट टाइम ही चालू जाला. विठ्ठलाचा आशीर्वाद तुमकां कशी दिसता? कितें सांगपाक सोदता तुमी? वारीक भायर सरल्या. वारीक भायर सरल्या आमची इच्छा आसली देव आमी सगळें अशें करून कांयच आमी करूंक पावना. एक वारी तरी करया म्हणून मनाची पूर्ण करपाक इच्छा जाली. एक प्रकारे विठ्ठलाचे आपणे आसले अशें दिसता. फोंड्या पोरन्या बस स्टँडाची सामकी वायट अवतिकाय जाल्या. सगळे कडेन उदक तुंबून उरलां. हें उदक पावसाचें न्हय तर सिवरेजीचें बुरशें उदक साचलां हे निमणें उक्ताडार आयले. हाका लागून व्यापाऱ्यांक व्हडा प्रमाणांत लुकसाण जालां. तशेंच यो वच करप्यांक आनी वाहनां चालकांक हाचो बरो त्रास जाता.
वास्को सडा वाठारांत मुरगांव पालिकेन कोयराचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर पोकलेन हाडला. कोयरा खातीर आनीकूय 4 मशिनां हाडटले अशें उतर वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान दिलां आनी फुडाराक कोयराची समस्या उपरासची न्हय म्हणून हे पावल उबारतले अशें वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान सांगलें. पोकलेन मशिनाच्या उक्तावणा वेळार तो उलयतालो. आज मशिनरी हाडून एक प्रॉब्लेम पयलो आमी सॉल्व करपाचो प्रयत्न केला. बाकीचे जे डेलीचो वेस्ट आसा आमचे डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन आसा पूण ती डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन सिस्टम मातशी खंय तरी सारकी जायना. म्हणजे तातूंत भितर आमची मिस्टेक आसात, लोकांची मिस्टेक आसात. सो आमी पयर पोल्युशन बोर्डाचो चेअरमॅन महेश पाटील तांचे कडेन उलयले आनी ताणें सांगलां की एक 2-3 एजन्सीज आसा त्यो तुमकां आमी हाडटले आनी प्रेजेंटेशन कावन्सिलरांक दितले म्हणून. जेणे करून जो पळय रस्त्यार पळय गार्बेज सगळ्याक आमकां दिसता, तुमी मांगरान पळया नाल्यार वर्णापुरी पळया जाल्यार अशे खुबशे कडेन आमकां गार्बेजीचे ढीग दिसता. म्हणजे लोकूच कोण तरी हाडून उडयता आसतले आनी ताच्या खातीर हांव लोकांकूय मातशें हें करता की तशें उडोवचें न्ही म्हणून. आनी आमचे जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा तांकां एक रिक्वेस्ट करता की तुमी घरांनी वचून तो घेवपाक जाय. कोणाचोय उरलो जाल्यार एक 2 दीस मागीर ती हाडून थंय उडयता. सो ताच्या खातीर एक जॉयंट एफर्ट लोकां कडल्यान आनी म्युन्सिपल तो कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान जावपाक जाय. आनी तें जालें जाल्यार रस्त्या वयली पयलीं बंद जातली. हांगा जी गार्बेज आशिल्ली ती आमी सालिगांव प्लांटार खुबशी आमची शिफ्ट केल्या. 4 ट्रक ऑलमोस्ट डेली वता कित्याक हांगा ते अजून हें जावना. सो आज एक एक्सकवेटर हें येवन म्हाका दिसता ताच्या खातीर एक बरें वातावरण आमी एक तयार केलां. आनी म्हाका दिसता सपोज महेश पाटील जी म्हाका दिसता ह्या विकान एक मिटींग कावन्सिलरा बरोबर जातली आनी ताजेर सोल्युशन कितें डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन कॉन्ट्रॅक्टराक आपोवन तांकां एक शिटकावणी दिवन नाल्यार वेवस्थीत घरांनी ताणें वचपा जाय हाजी तांणी कुयदाद घेवन म्हणजे जो रस्त्यार पडटा तो पयलो बंद जावपा जाय. ही आमकां चड गरजेची आसली. ही आमकां चेन एक्सकवेटर्स पोकलीन चड गरजे आसली कित्याक लागून तुमी जाणा आसतले एक 4-5 म्हयने पयलीं उजो लागलेलो. आमचे कडेन तेन्ना हें नासलोली पोकलीन नासलोली. आमी भायर मागीर अरेंज करून तरी पूण आमी तो टॅपिंग करून तो पालयलो. आनी कित्याक आमकां अंडर सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंटान जायत्यो ट्रक येवपाचो 5 ट्रक येवपाचे अंडर सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंटा अंडर. ते आमचे फॉलोअप जाले. आमचे दाजी सरान फॉलोअप करून आनी हे पोकलिना पासून आमचे चेन एक्सकवेटर दाजी सरान फॉलोअप करून ते हाडले आनी आमकां हे 15 फायनान्सान मेवला. आनी हे आमकां चड गरजेचें आसा कित्याक आमकां पयलीं नासलोलें मेवना लागलें. पयलीं नासलो आमकां चेन एक्सकवेटर आनी JCB आसलोलो. आतां गार्बेज आमकां भायर तुमी चोयला आसा गार्बेज जाला रस्त्याचो भितर काडपाक आमकां बऱ्या पडटा. ते लागून गार्बेजीक लागून यूज करपा लागून तो आमी चड गरजेचो आमकां. सो तुमी गार्बेज आमचो प्लांट फूल आहा पूण आमी डेली सालिगांव धाडटात. वेट आतां डेली 15 टन आमी सालिगांव धाडटात. ड्राय आतां आमी बेलिंग करता हिंगा. आनी जे कितें आनी आतां पयर तुमी सांगताले तें टॅपिंग केलां आमी तें उजो तें आमी ऑलरेडी टेंडर केलोला. सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट टेंडर केलोला. ते रिमेडिटेशन दिवपा लागून ते वतले. ते सगळे हेंच्यान जातले. पावस कापा जायना. पावस लागला. पावसान कांय काम जायना. पावस कापा जायना ते वतले. किलरपाल करमणे वाठारांतल्या महामार्गाच्या कुशीक रानांत रातच्या वेळार कोण तरी कोयर हाडून उडयतात. ह्या सगळ्या प्रकाराक लोक सामके म्हणजे थळावे बेजारल्यात. तेन्ना ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करून रान खात्यान संबंधिताचेर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. लोकांच्या म्हणण्या प्रमाण हो कोयर खंयच्या तरी फॅक्टरींतलो आसूं येता. गोरवां येवन हो कोयर खातात. देखून रान अधिकाऱ्यांनी बेगोबेग दखल घेवन हो प्रश्न सुटावो करचो अशें तांचें म्हणणें आसा. करमणच्या हायवेचे सायडीच्यान जे हांगा फॉरेस्टाची जागा आहा ते फॉरेस्ट जाग्याचेर हे खुबशे ग्लास हाडवडिल्ले आहा. तशेंच थर्माकोल हाडवडिल्ले आहा. आनी ही जनावरां आसा गोरवां ती खावन तेजी मरोंक शकता. तशेंच कोणी येयल्यार तांकां बी घातक आहा ही खंयची फॅक्टरीची हाडून उडयल्या कांय खबर ना. पयलीं एकूच त्रास जाल्ली आतां खुबश्यो अशे आहा हांगा पडलेल्यो. ते कोण उडयता हेजे फॉरेस्टान मातशी दखल घेतना फॉरेस्टान तरी हांगासर बंद करचें तें. हे खंयचे कंपनीचे आसता ते कित्याक पयलीं थोडे जाले न्हू. आतां म्हणल्यार इतले म्हणल्यार कंपनीचे आसता ते आनी कोणाचे आसना. हे घरगुती न्हू. हे खंयचे कंपनीचेच आहा ते. खुबशे ग्लास उडयल्ले आहा. पयलीं एकूच जाल्ली आतां खूब आहा अश्यो. गोरवां खाता. गोरवां खावन हें जाता ते दुयेंस पडोंक शकता न्हू.
वातावरण नितळ दवरप हे दर एकल्याच्या हातान आसता आनी ती जबाबदारी आमची आसता. जेन्ना सरभोंवतणी नितळसाण आसतली तेन्नाच मन प्रसन्न उरतलें अशें मत खेळा मंत्री गोविंद गावडेन सोमारा जाल्ल्या वेलिंग प्रियोळ पंचायतीच्या बायोगॅस प्लांटाच्या लोकार्पण सुवाळ्यांत उक्तायलें. प्रत्येकान सहकार्य करून वेलिंग पंचायत वाठार एक कोयर मुक्त वाठार करचो अशेंय ताणें म्हटलें. ह्या वेळार पंचायतीचे हेर वांगडी लेगीत थंय हाजीर आशिल्ले. वेलिंग प्रियोळ पंचायतीच्या बायोगॅस प्लांटाचे लोकार्पण जालें. ताजें कमिशन आज पासून जातलें आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमची कितें जबाबदारी आसा हें म्हाका दिसता बरे पैकी अभ्यासूशें मत आमचे सरपंच बायन मांडिल्लें आसा. आमची एक जबाबदारी आसा की प्रत्येकाक दिसता आपलें घर हें जें आसा पळय तें सुंदर उरचें, स्वच्छ उरचें, जेणे करून त्या घरान प्रत्येक आमचो सगळो सोयरो जो आसा किंवा नातेवाईक जो आसा किंवा आमचो जो कोण ह्या घराचेर येतलो ते पांय आपल्या घराक लागचे आनी जितलें हें सुंदर आनी नितळ हें घर आसतलें तितलेंच बरेच तरेची प्रशंसा आनी बरोच तरेचो येणारो मनीस सुद्दां पळयता. आमची सगळी एकंदरीत ही विलेज पंचायत म्हणू नाका. ह्या विलेज पंचायती वाठारा भितर जर कोण जर भोंवता जाल्यार आमीच भोंवतात चडशे %. कारण जितलो आमी जे जाग्याचेर वतात थंय तळसण आसतली, थंय निवळसाण आसतली, तेंचे आमचें मन सुद्दां तितलेंच स्वच्छ आनी सुंदर आसतलें. विचार जर केलो जाल्यार म्हाका खूब आमचो हो प्रियोळचो विलेज पंचायत जी आसा ती विलेज पंचायत बरे तरेची गार्बेज फ्री जावपाक शकता. धोकादायक आनी केन्नाय कोसळपाच्या अवस्थेत आशिल्ली दिवचल शारांतली कांय झाडां कापतले. पिराची कोण, मांद्रेकार वाडो आनी हेर वाठारांत घरा कुशीक कांय झाडां धोकादायक अवस्थेत आसात. मजगती दिवचल उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या आदेशा प्रमाण रान आनी शेतकी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी मंगळारा दनपारा पिराची कोंड आनी मांद्रेकर वाडो वाठारांतल्या धोकादायक झाडांची पळोवणी केली. ह्या वेळार नगरसेविका आदोगाद रंजना वायगणकर हजर आशिल्ली. मेळिल्ल्या खबरे प्रमाण 8 परस चड झाडां धोकादायक आशिल्ल्याचे अधिकाऱ्यांच्या नजरेक आयला. आता इरिगेशन डिपार्टमेंटाचो आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर येवन आमची जी डेंजरस ट्री आसा ती तांकां दाखयल्ली. हांवें लिस्ट दिल्लें आसा डेप्युटी कलेक्टरा कडेन, तेंच्यांनी फॉरवर्ड केल्लें तांकां. सो तेंच्यांनी येवन तेंची मेजरमेंट घेतल्या आनी ते आतां रिपोर्ट डेप्युटी कलेक्टराक सबमीट करतले आनी जाय तितले बेगीन ते ही कट करतले, जेणे करून जे फुडें आतां पावस येतलो तितून त्या लोकांक त्रास जावंक जायना. कित्याक ती आंबो आसा पळय, आंब्याचे झाड ते सारके अशे डेंजर आसा की तेंच्या घरांचे ते पडटलेच अशें आसा. ते अंदू जर ते कट करूंक ना जाल्यार तांकां लोकांक ते रावपाक सुद्दां भितर भंय आसा. कित्याक ती पावसांत पावस पडलो काय ते सगळे लोक भायर येतात, कित्याक तांकां भुरगे ल्हान ल्हान भुरगीं आहा तेंची म्हणून. आनी जाय तितले बेगीन ते करतले. आनी हांव तांकां स्पेशली थँक म्हणटा आमच्या डेप्युटी कलेक्टरा कडेन, आमच्या गव्हर्मेंटाच्या डिपार्टमेंटाक. सो तेंच्यांनी इमिजिएटली एक्शन घेवन ते आतां तेंच्यांनी ऑफिसर येयले आनी ते जाय तितले बेगीन ते कट करतले. पावस तेंगशेर पावला आनी मांद्रे देसाय नगरांतल्या मदला माज ह्या वाठारांत भुंयगत केबल घालपाच्या कामाक लागून रस्ते फोडून दवरिल्ले आसात. ताका लागून थळाव्यांक यो वच करपाक बरेच त्रास सोंसचे पडटात. ह्या सुवातेर वयल्या वयर माती घातिल्ल्यान गाडयो रोंपपाची शक्यताय आसा. लागसर आशिल्ल्या 2 विद्यालयांतलीं भुरगीं ह्या रस्त्या वयल्यान यो वच करतात. तांच्याय जिवाक धोको निर्माण जावपाक शकता. देखून भौशीक बांदकाम खात्यान बेगोबेग रस्तो दुरुस्त करपाची मागणी थळाव्यांनी केला. मंगळारा मांद्रे सावंतवाडा हांगासर भुमिका देवळाचो सुशोभितीकरण लोकार्पण सुवाळो जालो. देवूळ हें एक सांस्कृतीक केंद्र अशें गणेश गांवकारान म्हटलें. ह्या सुवाळ्याक गोवा पर्यटक विकास महामंडळ चेअरमॅन गणेश गांवकर, आमदार जीत आरोलकर, सरपंच अमित सावंत हाजीर आशिल्ले.
तरणाट्यांमदीं देशभक्तीची भावना रुजोवप हो NCCचो मुखेल हेत. NCCचो मुखेल उद्देश एकवट आनी शिस्त जावन आसा अशें गोवा 1चो कमांडो ऑफिसर कर्नल बटालियन मनोज कुमार सिंग राठोड हाणें श्री हनुमान विद्यालयांत NCCच्या पयल्या गटाच्या उक्तावणा वेळार उलयतना सांगलें. ह्या पयल्या गटांत 8वे यत्ताच्या 25 विद्यार्थ्यांचो समावेश आसा. ह्या कार्यावळींत विद्यालयाची मुख्याध्यापिका सुविधा बर्वे तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्यो आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. अशाच अपडेटेड खबरां खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाच्या YouTube चॅनल आनी फेसबुकाचेर सुद्दां गोमंतक TV फॉलो करा आनी पळयत रावात गोमंतक TV.